तुम्ही सीएमाकडे मिटींग घेवपाची आसलेली म्हाका आमी 2 मिटिंगी घेतल्यो अजुनूय तांकां आपोवंक ना सो ते हे केलां ॲप एग्रिगेटर सीएम म्हणालो हे आपणे करूंक लागना ते मंत्र्यान केलां म्हणाले सो आय वील स्टडी दॅट एंड वॉट एवर नीड्स टू बी डन ऑन दॅट वी वील डू इट पॉझिटिवली आफ्टर ब्रिंगींग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड सो अजून तांकां बोर्डार हाडूंक ना सो ते कांयच जावचें ना फुडें वयचो ना तो विशय असेंब्ली जावची ना ना हो विशय फुडें वयचो ना जे कॅब एग्रिगेटराचो गायडलायन्स नोटिफाय केली तो आनी विशय फुडें वयचो ना टील एवरीथींग वी सीट टुगेदर वीथ द स्टेक होल्डर्स एंड डिसायड वॉट इज द फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन कितें आयज प्रॉब्लम कितें आहा वॉट इज द प्रॉब्लम वी नो द प्रॉब्लम वी आर इन द इंडस्ट्री जेन्ना ट्युरिस्ट गाडयेन बसलो ताका कळपाक जाय पयशे कितके पळय ते विशय कितें आहा पयशाचो आहा एपाचो विशय ना गाडयो सगळ्याक आहा ओवर चार्जिंग इज द इश्यू कस्टमर थिंक्स दे आर बींग ओवर चार्ज मिनिट दे सीट दे शूड नो वॉट इज द प्रायस ते दामले एक टक 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 वॉट इज द प्रायस बिटवीन पेंजीम टू मांद्रे टायप केले येयला रेट अशें सांगूंक जाय ट्रान्सपेरन्सी इट हॅज टू बी डिजिटल वॉट यू आर मिसगायडींग विथ द ॲप म्हणजे कितें सपोजींग दीस इज अ हॉटेल ॲप जो तर चालू केलो जाल्यार खंयचीय गाडी हाडूंक जाता ओला उबर आनी कोण करता तर द वे ही आस्क्ड मिनिस्टर आस्क्ड फॉर सम एग्रिगेटर्स ऑल इंडिया एग्रिगेटर्स पयलोय ताणें गोल केलो तो कितें गोल केलो मिटर घालून हायकोर्टाचेर घातलें मागीर कितें केलें मिटर घालून कितें केलें सांग मरे कितें केलें तें तुमी आतां सगळे जाण मिडिया मरे तरी व्हेरी व्हेरी एप असल्यार मिटर नाका एप जर तुमी घेतलो एपान तुमी जॉयन जाले जाल्यार मिटर नाका आतां मिटर कितें करूया कोणाच्या गोमटान घालया ते आतां दिल्या ते मिटर कोणाच्या गोमटान घालया मिटर बी सांगपाक जाय कितें ना ते तुमी सांगा मरे प्रेस आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया इज व्हेरी पॉवरफुल इन दीस नेशन गोवा बींग अ स्मॉल स्टेट यू हॅव फोर्स्ड our taxi owner to put meter in the car. Now where will take the meter and go? Who are ya? So transport minister तुम्ही सारा मरे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सगळ्यांक पियाता आता ट्रान्सपोर्ट काम कशें पोवन काम करता कितें ना ना जोकून काम करता जाल्यार इसारा मरे तुमी 11,000 मिटर घेतला मरे सगळ्यांनी कितें ते फ्री मेवले कितें रोडार पडलेले मिटर एवरी टायम मिटर हे करपाक एनहान्स करपाक 5,000 रुपीज कोणाक वयता ते पयशे इसारा मरे तुमी इसारा मरे अरे बारीक लोकांचो जनतेचो गरीब लोकांचो पयसो गरीब लोकांचो तुमी इसारूंक जाय आमी इसारप ना आमी असेंब्लीन इसारतले वी वील आस्क in the assembly but what I am telling you is very simple आता म्हणटा पयलीं म्हणालो मिटर घातले जाल्यार प्रॉब्लम हो सॉल्व जालो प्रॉब्लम आयज पासून सॉल्व जायना आतां म्हणटा कोण कॅब एग्रिगेटर ऑल ओव्हर इंडियाचे हाडया तितून सॉल्व जातलो प्रॉब्लम हांवें तुका सांगलें फ्रॉम अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन MLA people are having problem only to identify the price. So your minister is responsible, no? Because he is not able to. You ask. But the minister not asking. You are an MLA. You are not putting up things properly. आता तुम्ही ODBचो विषय केलो तुम्ही रॉंग बातमी छापून हाडल्या ते सांगता हांव तुमकां पूण तुम्ही पार्शियलिटी करता तुम्ही पार्शियलिटी करी नाका मिनिस्टर बीजेपीचो तुम्ही पळय तुम्ही सारखे स्ट्रेट आसपाक जाय कितें तुम्ही घालता ते स्ट्रेट आसपाक जाय वाकडे हितून घाली नाका तेन्ना हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसलो तुमी म्हाका रेडान दाखयलो आख्खो फूल रेड कितें म्हणून रेडान दाखयलो की हांवें सगळे हे केलां म्हणून आनी आतां जो तर हायकोर्ट तेचेर डिसिजन दिता तुमी कांयच उलयना सगळे उगी आहा एरिया म्हाजी आय एम द MLA ऑफ दॅट एरिया तुमी उगी आहा मरे आनी हेराल्ड म्हाजेर नांवान हाडटा न्यूज आख्खो छापून एज इफ आय एम द चेअरमॅन एज इफ आय एम द मिनिस्टर अरे कास्ताचे मरे As an MLA, you should ask this question to your minister. No. कोणाक खंयचे मिनिस्टर TCP मिनिस्टर हांवें विचारपाचें अरे तेन्ना तुमी छापून हाडले म्हाजेर मरे
आता तुम्ही सगळे उगे आहा. केन्नाचो पर्टिक्युलर ना 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 हांव म्हणना तुम्ही तेचेर हाड म्हणून, पण तुम्ही जी बातमी लिपोवन दवरता न्हू भितर सारकी, तेच म्हाका जोक दिसता हो. आनी स्पेशली दुसऱ्याक टार्गेट करता पळय तूं. हांव MLA जावन म्हाका टार्गेट, ते एरियेचो MLA हांव, जबाबदारी हांव घेता. आय एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू आर नॉट ब्रिंगींग द रियल न्यूज आउट. कित्याक भियेता कोणाक सांगा मरे. ना ना तुम्ही भियेता कोणाक काय म्हणटा हांव. रियल न्यूज जाल्यार तुम्ही अरे यू आर स्कॅर्ड ओनली, दॅट इज वाय यू आर नॉट ब्रिंगींग इन द न्यूज. तुम्ही नाव घेऊना न्हू कोणाचेच, तुम्ही नाव घेवपूच ना. तुम्ही काय मिनिस्टराकडे उलयना, नावूय घेना. तुमकां सगळे आख्खे प्रेस कॉन्फरन्सी तुमचे रिवायंड करा आणि चॅक करा. पूण आमी नाव घेना, तुमकां न्यूज तुम्ही नाव येतलो. घेना न्हू. हांव लिडर ऑपोजिशन आसलो पळय तेन्ना तुम्ही 2 म्हयन्याचो न्यूज चॅक करा. तुमकां न्यूज येतलो सगळो कितें जाल्लें. आनी आतां आपूण आमी कितें करतले तो सरकार म्हणून कितें करतले चॅक करा मरे. आतां कितें जालें ते हाडा मरे. आता तुम्ही कोणाचें नाव घेना न्हू. जबाबदार कोण आता? काय तुलें नाव मायकल तुम्ही 5 कोणाचे वर्सां म्हाजी ODP हे आहली, विजय सरदेसाय मंत्री आहलो, तेणें सायन मारल्या. तुमी विचारलो तेका ना. चेअरमॅन हांव आहलो, 2 ODP हांव बेश्टो सादो मेंबर आहलो कमिटीचेर. आरपोराची केली, पार्राची केली. वी हॅड टू फायट टू पुट थिंग्स इन, रिमूव थिंग्स वीच वर नॉट सपोज टू बी डन. आमी झगडोन सारके केल्ले. वी आर हियर फॉर आवर पीपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. फर्स्ट आमदार म्हणून आमी तिका जिखोन येयल्या, पूण जे न्हू तुमी जे लिपोवन दवरला न्हू ते मातशें दाखोवया. तितले तरी भियेनाका, कळ्ळें न्हू. सगल्यांक हांव सांगता, हांव सगल्यांक रिस्पेक्ट दिता पळय आं. पण तुमी जे लिपयता न्हू हे सारकें न्हू बातमी. तुम्ही लिपोवन जे आपालिपा करता पळय ते सारकें न्हू. दीस इज रॉंग. आय एम फिलींग व्हेरी बॅड अँड सॅड दॅट वेन आय वॉज लिडर ऑफ ऑपोजिशन यू हॅव टार्गेटेड मी, दॅट आय डीड अ झोल इन दॅट ODP म्हणून. मागीर आतां कितें जालें, आतां सगळे शांत जाले मरे. उगीच जाले मरे तुमी. हू इज रिस्पॉन्सिबल ना? हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर उगीच जाले मरे. हू इज रिस्पॉन्सिबल सर फॉर दिस मेस? कास्ताचे मरे तुमचे. ना ना तुम्ही विचारपा